नमस्कार, हांव राजदीप नायक. कांय ना, काल एक गैरसमज म्हजे तकलेन आशिल्लो तो पयस जाला. तोच तुमचे कडेन शेअर करपाक लागून हो व्हिडिओ. काल अकस्मात एक न्यूज आयली की 8,441 लोकांक म्हणजे मायग्रंट्सांक 6,000 रुपया गोंय सरकार दिता म्हणून. आनी म्हज्या सारको मनीस जो आपलो धंदो घेवन बसला की हांव कलाकार आसा, आमी बेकार पडल्या, अशा वेळार अशी जेन्ना घोशणा जाता न्हू तेन्ना तिडक मारता की आमी गोंयकार आसून सुद्दां भायल्यांक पयशे कित्याक दिवप. सो सहज हांवें फेसबूक एक पोस्ट केलो आनी पोस्ट केल्या उपरांत म्हाका एका म्हज्या मित्र पत्रकार आसा ताजो फोन आयलो आनी ताणें सांगलें की राजदीप तूं एके सायडीक उलयता, तुका खबर आसा कितें घडलां तें. आनी त्या पत्रकाराक हांव खूब मानता, कारण तो सातत्यान ह्या गजालीचेर बरयत आसा. पूण ताजे कडच्यान जी गजाल कळ्ळ्या पळय ती हांव तुमचे मेरेन शेअर करता. आनी आतांच CMनूय क्लियर केलें तें तुमचे कडेन मांडटा. जे 6,000 ज्या लोकांक दिल्या, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन करपी लोकांक, ते कोण जाल्यार 2008 1 एप्रील 2008 एक स्कीम इम्प्लिमेंट जाल्ली जी प्रत्येक राज्यान आसा. ती स्कीम कसली जाल्यार गोवा बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर वेलफेअर बोर्ड म्हणून एक आसा, जो व्हडली व्हडली जी कन्स्ट्रक्शनां जाता ताचो सेज फंड आसता 2%. म्हणजे ते निमाणें बील करता पळय तातूंतलो 2% जो एक फंड आसा तो ते दवरता ह्या लोकांच्या बेनिफिटा खातीर. आनी ते कोणाक मेळटा? 18 ते 60 वर्सां भितरलो खंयचोय मनीस जो ह्या कन्स्ट्रक्शन लायनीक आसा ताका, आनी जो ह्या बोर्डान रजिस्टर आसा तांकां तो मेळटा. आनी तांकां कोणें करप? ह्यो स्किमी पंचान, सरपंचान, आमदारान, मंत्र्यांनी ह्यो लोकां मेरेन पावप. आतां आमचे कितले पंच, सरपंच, MLA, आमदार आमच्या ह्या लोकां मेरेन पावून त्या लोकांनी हांकां रजिस्टर करून घेतल्या. कांयशे लोक आसा, कारण जेन्ना हांवें चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की पेडण्या साकून जवळ जवळ 500 लोक आनी खंयच्या तरी पंचान हरवळ्याच्यान कितले तरी लोक अशे ते रजिस्टर केल्ले आसा. आनी काल बोवाळ जालो की फक्त आमी मायग्रंट्सांक दिता म्हणून. पूण आतां चवकशी केल्या त्या उपरांत कळ्ळां की 11,000 लोकांक हाजो बेनिफीट मेळ्ळा आनी सादारण 10,500 लोक हे गोंयकार आसा भितरले. बरें, ह्यो स्किमी कितें आसा? ह्या स्किमी भितर मेडिकल असिस्टंट, डिजेबिलिटी पेन्शन, फ्युनरल असिस्टंट, डेथ बेनिफीट, लोन फॉर परचेज ऑफ टूल्स, मॅटर्निटी बेनिफीट, फायनान्शियल असिस्टंट फॉर एज्युकेशन, एडवान्स फॉर परचेज ऑफ हावजीस, लग्ना खातीर असिस्टंट, मागीर फॅमिली पेन्शन आनी इंटरीम रिलीफ टू द बेनिफिशरी अफेक्टेड बाय डिझास्टर. म्हणजे असो जेन्ना हे आपत्ती येता पळय तेन्ना हो फंड काडून तांच्या युटिलायज करप आसता. आनी गोंया कडेन जवळ जवळ 125 ते 150 कोटी हो फंड आसा, तोच ह्या सरकारान इम्प्लिमेंट केला. ही खूब बरी गजाल. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की कितल्याशाच आमदारांक ह्यो खबरूय नाशिल्ल्यो, खबर आशिल्ल्या लोकां मेरेन पावनाशिल्ल्यो. ह्यो आपत्ती सांगून येना, त्यो अकस्मात येता. अशा वेळार सज्ज आसचें. ज्या लोकांनी, ज्या पंच सरपंचांनी केल्या पळय तेंचें खरें कौतूक. आनी ज्या आमदारांनी, सरपंचांनी करूं ना जाल्यार उपकार करून फुडलें केन्ना तरी येवच्या पयलीं असल्यो स्किमी लोकां मेरेन पावच्यो. आनी वयता वयता इतलेंच सांगता की आमच्या सारके बारीक धंदो करपी अशा ह्याच संकटान सांपडल्या. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन, बाकीच्या आमदारा कडेन मागतां आमच्या खातीर, कलाकारा खातीर. आमी आतां 3 मे पर्यंत आमकां घरांत बसचें पडटलें, धंदो कितें जातलो खबर ना. अशा वेळार अश्यो तरेच्यो आपत्तीच्या वेळावयल्यो कितें स्किम्स बी आसत जाल्यार आमकां ह्या टेन्शनांतल्यान वाटोवचें. कारण आमकां आतां फोन येवपाक लागल्या, भाडें पे करा, बँकाचे म्हणून आतां थोडोसो रिलॅक्सेशन जाला, पूण जगप खूब डिफिकल्ट जालां. अशा तरेच्यो जर कितें स्किम्स आसा जाल्यार उपकार करून आमच्या खातीर हें करा. आनी खरेंच तुमचें कौतूक, बऱ्या गजाली खातीर तुमी हें केलां. आमी जेन्ना टिका करता तेन्ना तुमचें कौतूक करप ह्यो आमची ड्युटी. हो म्हजो गैरसमज पयस जालो, तुमचोय गैरसमज पयस जावचो, इतल्या खातीर हो व्हिडिओ. म्हजो पयस जाला, तुमी ठरोवचें गैरसमज करून घेवप काय कितें करप तें. धन्यवाद.